कोमदा तपगिरीची जनरल बॉडी मिटींग ठरयल्ल्या त्या प्रमाणे जाली, बरे भशेन जाली आणि काय निर्णय जे आम्ही प्रस्ताव मांडलेले ते सगळे मंजूर झाले। त्या प्रमुख हितून कितें आशिल्लें दॅट आमी जो सरकाराचो बील आशिल्लो लास्ट असेंब्लीन 39 ऑफ 2025 इलिगल कन्स्ट्रक्शन्साचे रेग्युलरायज करपाक कोमनिदादीच्या जाग्यांचेर ताचो कोमनिदादीचो निशेध आसा आणि आज प्रस्ताव मांडून तो प्रस्ताव मंजूर जाला। आमच्या मेंबरान एप्रूव केला की असली इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जांचेर आमची कारवाई चालू आसा ते खंयच्याच सर्कमस्टांसीन लिगलायज करपाचें ना। घरां कित्याक सरकाराचे फक्त घरांचेर आसा। घरां ही लिगलायज करपाची आमच्या जनरल बॉडीन अपोज केला। आतां कितें आसा ताचेर ऑनरेबल हायकोर्टाची 2 डिसिजन 1 एप्रील 2025 आणि 6 मार्च 2025 2 रीट पिटिशनाचेर 3 सुओ मोटो ऑफ 2024 and 38 ऑफ 2024 ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालयान तेजेर एक ऑर्डरी पास केला की सरकारी ऑफिशलान जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जावं पंचायत जावं एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोमदार तांचेर कितें कारवाई जाल्या आनी कितें कशी कारवाई करपाची तें डिटेल तांणी हायकोर्टान दिलां। आतां तांणी हायकोर्टान रिपोर्ट्स मागयल्या की ताचेर वयर कितें कारवाई जाल्या आनी जावना। सो आमी आतां ते विथ द एडमिनिस्ट्रेटर फॉलो अप करता। आमच्या नदरेक तरी इलिगल घरां ना, पूण आमी एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑल गोवा कोमनिदाद दॅट सच मॅटर्स शूड नॉट बी लिगलायज्ड। आमी नॉट ओनली वी आर ओपोजींग द बील, आमी तेंको दिला दुसऱ्या कोमनिदादी जे हायकोर्टान गेल्या की ह्या रीट पिटिशनाक आमी भाग घेवन ताका तेंको दिवं। असली घरां तर तांचो रिक्वेस्ट तांचो करा म्हणून ते आमी परत आमच्या कोमनिदादीच्या जनरल बॉडी मुखार मांडटले असले डिसिजन। एक तरी घरां काय अजूनय येवंक ना, पूण हेचे फुडें कितें घरां येयत जाल्यार आमी तेजेर निर्णय